फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन, स्नॅपडील आणि तसले ऑनलायन सायटीचे सवाय भितर धंद्याचे सर्तीचेर सरकाराची नजर गेल्या. ऑनलायन शॉपीचो धंदो वाडटा आणि सरकाराची कर येणावळ बुडटा. रिटेलर उद्देगाकय हिसबा भायर फटको बसला. ह्या फाटभुंयेर केंद्र आनी गोंय सरकारूय ऑनलायन शॉपीवाल्यांकडच्यान कर येणावळ काडपाच्या कामाक लागला. ऑनलायन सामान पावोवपी कुरियर कंपन्यां खातीर दुरुस्ती विधेयकाचो मसुदो सरकारान तयार केला. घरां आनी ऑफिसांनी बशिल्ले कडेन जाय तसले सामान सवाय भितर ऑनलायन येवन पडटा. ऑनलायन शॉपिंगचो धंदो वाडटा, मात रिटेलर, पसरकार आनी सरकाराची कर येणावळ बुडटा. हो मुद्दो फाटल्या विधानसभा अधिवेशनांतूय आयिल्लो. पर्रीकार सरकारान आतां कुरियर कंपन्यांक करांचे जाळ्यान हाडपाचो प्लान केला. कायद्यान दुरुस्ती करून विधेयकाचो मसुदो कायदो खात्याक तपासपाक धाडला. ते सगळे रुल्स साधारणपणे नोव्हेंबर भितर जातले. ताजे नंतर ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो, इन्क्लुडींग परचेस फ्रॉम इंटरनेट कंपनीज लायक फ्लिपकार्ट. कुरियर कंपनीक कंपल्सरिली गोंयान तो टॅक्स, गोंयचो टॅक्स कलेक्ट करचो पडटलो. कुरियर कंपनी दे वील बी रिस्पॉन्सिबल. अमेझॉन आनी फ्लिपकार्टाचे जायरातीचे गेर्रा उपरांत ही गजाल जाहीर चर्चेक आयली. केंद्र सरकाराच्या लक्षांत आतां ही गजाल आयल्या. सामानाच्या मोलाची सर्त लावन ऑनलायन शॉपी कंपन्यो रिटेल मार्केटाची वाट लायतात म्हूण केंद्र सरकारूय आतां उपाय करता. शिकायत नहीं बोलूँगी, बट येस, लॉट ऑफ कंसर्न्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड. विल लुक इनटू इट. पॉलिसी है, अलग पॉलिसी बनाना है या तो कुछ क्लैरिफिकेशन के तौर पर बोलना है, ये तो हम स्पष्ट करेंगे, जल्दी ही करेंगे. सामान हार्डवर करपी कुरियराक टॅक्स लागलो की फ्लिपकार्ट आनी बाकीचे ऑनलायन शॉपिंग सायटींचेर मेळपी सामानांचें मोल तितले प्रमाणान वाडटलें. सध्या फ्लिपकार्टा सारकेल्या सायटींचेर मोठ्या प्रमाणात सूट मेळटा, मात सरकारी पावंड्यार हालचाली पळयल्यार ह्यो गजाली आनीक चड तेंप इतल्यो सवाय भितर चलूंक पावच्यो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. लुईझीन फालेर प्रदेश काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष जालो म्हणून पक्षांत कांयच बदल जावचो ना. स्वता मुख्यमंत्री आसतना तो सरकार 6 म्हयने धड चलोवंक पावलो ना. सगळ्यांक घेवन तो पक्ष चलोवंक शकना म्हूण काँग्रेसीचोच आमदार माविन गुदिनान लुईझीनाचेर सुत्रां हातांत घेवचे पयलींच बॉम्ब घालो. जॉन फर्नांडीस पक्ष काबार करूंक उठिल्लो. तातूंत लुईझीनाक हाडलो म्हूण कांयच बदल जावचो ना म्हूण माविन उलयता. दुसरे वटेन लुईझीन फालेरोचे नेमणुकेचेर आदलो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान केल्ले विधानाचेर काँग्रेसीन टिका केल्या. काँग्रेसीन जॉन फर्नांडीसाक अध्यक्षपदावेल्यान देंवन लुईझीन फालेरोक नवो अध्यक्ष केला. ह्या गजालीक काँग्रेसीचे कितलेशेच वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी बुधवारा तेंको दिलो, मात माविन भलतेच उलयता. ताका जॉनूय मानवनाशिल्लो, लुईझीनूय मानवना. कितें फरक पडपाचो आसा? इट इज ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. हेजे आदीं बाब लुईझीन फालेरो मुखेलमंत्री आशिल्ले 2 वेळा, दोनूय वेळा 6 म्हयने मायज कांय गव्हर्मेंट टिकोना. म्हणजे हें कितें दाखयता? लॅक ऑफ लिडरशीप, सगल्यांक बरोबर दवरपा. ही बिकम्स अ कॉम्प्रोमायज लीडर. कॉम्प्रोमायज बिकॉज देर आर 2 FIRs filed against him, and those FIRs can be anytime used against him. One was a demolition squad or demolition one-man army, and the other one is a half demolished structure. I don't entertain any hope of revival of the Congress in Goa. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आनी हायकमांडान लुईझीनाक अध्यक्ष नेमला. ताचेर कोणेच हरकत घेवंक जायना म्हूण सांगून काँग्रेसीन जॉनाचे आरोप भायर मारले. We strongly object to the statements made by Shri Fernandes ji, as the decision of appointing the new PCC president is the sole prerogative of the Honorable Congress President Srimati Sonia Gandhi ji and our High Command. And any individual, any party leader commenting or criticizing the decision of the Congress High Command is objectionable to us. And making baseless allegations for the organization replacing you with the new president is something not accepted to us. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोंयांत मीन येरादारी चालू करचे पयलीं ट्रकवाल्यांच्यो संघटना आनी बाकीच्यांची मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बसक घेवन येरादारी धोरण थारावचें अशी मागणी उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे मीन ट्रकवाल्यांचे संघटनेन केल्या. गोंयांत सुमार 6,000 नोंदणी जाल्ले ट्रक आसात. ह्या सगळ्यांक काम दिवपाची वेवस्था सरकारान करची अशें ट्रकवाले मागतात. ही बसक जावचे पयलीं सेजा गोवाक मीन येरादारी करूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी ट्रकवाल्यांच्या संघटनांनी दिल्या. गेल्या 9 तारखेपर्यंत आम्ही लेटर दिले, तरी सीएमान आमकां सगळ्या
नॉर्थ एंड साऊथ गोवा ट्रक कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन मशिनरी बार्जी आणि जे लोकल सगळे लोक आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां घेवन बसोन हेजे योग्य निर्णय काडपाक जाय की बाबा रेट कसो कितें चलयतलो कोण ट्रान्सपोर्ट जातलो कितलो गाड्या खंयच्या काम मेळटलें म्हाजी एकूच सरकारी मागणी आसा सविस्तर बसोन सविस्तर एकामेकांची चर्चा रेटाची साली चर्चा जावन हे सुरळीत मायनिंग चालू जावपाक जाय सेजा गोवाक येरादारी चालू करूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी मशिनरी धनी संघटनेन दिल्या. आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक दिवपा ना ट्रकवाले आनी फाल्यां सकाळी जर कंपनीन जबरदस्तीन ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक गेले आनी लॉ अँड ऑर्डर जाली जाल्यार हेका पूर्ण जबाबदार सेजा गोवा कंपनी आसतली. आमदारांनी मिन येरादारीचो दर थारावंक जायना अशें मत दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेन उक्तायलां. रेटी ऑलरेडी तुमकां डिक्लेअर जाला गणेश गांवकारान आनी विनय तेंडुलकर मेळोन मालो सेमा मेळोन ते रेट हें जाल्या फायनल जाल्या आमी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हिंगा आहाय आमी आनी कोणाक घेवन ते रेट डिक्लेअर केली ते सारकी न्ही आमचे हिंचाल शिवाय खंयच्या मायनीर वचून ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करची न्ही. येरादारी चालू करपाचो निर्णय सेजा गोवानूच घेतला आसतलो अशें लक्ष्मण देसायाक दिसता. आमदारान सांगोले कितें केलें म्हणटा पळय तेजेर आमी इतलें सांगूं येता चारय आमदाराक आमी ह्यान पयलीं निवेदन दिल्लीं चारय आमदार एकटे बसया म्हणलेले पूण आमदारान पडले काय तें आमकां खबर ना पेपरार आयलें आमी वाचलां. डिसिजन कोणाक सांगून घेतलें सेजा डिसिजन हे स्वताच घेता दिसता म्हाका ओगीच आमदाराचें आनी हेजें नांव सांगता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी मयूर नायक. घेऊ एक विराम.